हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ते देवावं प्रभवा स्वस्ते स्वस्तिनो रुद्रपात्वं भासा स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भाग्ये रेवते स्वस्ति ऐन्द्राश्चाग्निश्च स्वस्तिनो हदिते कृते स्वस्ति बन्धा मनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्ददान्धाता जानता सङ्गमे महे मर्जयानन्तार्ष्यमरीशने निबद्धोतं वायसं देवतानाम् असुरर्णमिन्द्रासकं समस्व बृहद्यशो नावाभिवारुहेमा औभोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्याः ध्येयमनसा चतार्च्यं प्रयातपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादे शुभास्तु ॐ सहस्रा शीर्षा पुरुषसहस्रार्धसहस्रात्मा सभूमिं विश्वसो ऋत्वाद्यातिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषैर्वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदारभस्त्वशेषान्तिरोहाति एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्चपुरुषः बालोऽस्य विश्वाः भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिवादूर्धौ दैपुरुषपादो श्रेया भवत्पुराहीनास्यं क्षेमैश्वरस्थभिः ऐकज्ञं परेशिवं शम्पुरुषं जातमाकृता तेना देवाय अशूद्रां सर्वे वायुव्यान् ग्राम्याश्चे तस्मात् यज्ञाः सर्ववृक्षस्सामाय जज्ञे तस्मात् जज्ञे तस्मात् तस्मात् जायत तस्मात् स्मात् एकेन्द्रो भयादातः गावो जज्ञे तस्मात् तस्मात् जाता जावयाः गुरुमादां चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासे बाहुराचर्यकृतः पूर्वो तदस्यद्वैश्य प्रज्ञां शूद्रो अजायत समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादौ शंकरं लोकशंकरं शंकरौ शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आता बेंगळूर लोकसभा अध्यक्ष श्री चैतन्य शिरूर माम स्वागत भाषण प्रस्तुत करतात। पूज्य स्वयं इंद्र तीर्थ स्वाम्यांक आमगल चित्रापूर मठांतू हार्दिक स्वागत अस। परम पूज्य स्वामी फाय चेन्नई प्रस्थान करताती आणि आज आम सगळ्यांक होडी परब जालतरी स्वाम्यांनी आमच्या खातीर वेळ काढून आमगल मठांत आयले हे आमगल सौभाग्य आणि आम सगळ्यांक हृदयपूर्वक आम्ही तुमका आभार प्रकट करतात। हांव आमगल चित्रापूर सभा मंडळी खातीर एक काशी मठा बद्दल 2 शब्द सांगता। काशी मठ स्थापन जालेलो 1542 इसवींतू परमपूज्य यदवींद्र तीर्थ स्वामी काशी मठाचे पहिले मठाधिपती आशिल्ले जाले। काशी मठांतू व्यास रघुपती नरसिंह देव परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामी काशी मठाचे 21वे मठाधिपती आसती। काशी मठा होड मोठ आणि सनातन धर्माक ध्वजस्तंभ। काशी मठात 40 शाखा असती। मागची वर्ष विश्व सारस्वत फाउंडेशन हाजे वार्षिकोत्सव हरिद्वार व्यास आश्रमांतू गौजेरी संपन्न जालो। हे वर्ष परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी चातुर्मास व्रत बेंगलोर काशी मठांतू आचरण केलो। आमका आमगल समाजाक पादपूजा भिक्षा आणि भजन करची संधी प्राप्त झाली। परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामी तुमगल कृपा दृष्टी आमचेर सदैव आसो आणि जीएसबी समाज आणि आमगल चित्रापूर समाज तशीच घनिष्ठ बंधन आसती त्या वाडो म्हणून प्रार्थना करू। हांव मगल 2 शब्द मुक्ताय करता। धन्यवाद चैतन्य माम। आता स्वागत गीत सूर करयावे। स्वागत गीत रचन केलेले वेद श्री बडकुळी राधाकृष्ण भटमाम आणि श्रीमती श्रीलेखा कत्रे गोयस आणि राग बसयलेले राधाकृष्ण बडकुळी भटमाम। शुभ स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमेंद्र तीर्थांक स्वागत स्वामी संयमेंद्र तीर्थांक स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमेंद्र तीर्थांक स्वागत। हृदयपूर्वक स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमेंद्र तीर्थांक स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमेंद्र तीर्थांक स्वागत।
नगराचे है कल्याण नगरीचे बेंगळूर नगराचे है कल्याण नगरीचे श्री चित्रापुर मठांतु स्वागत श्री चित्रापुर मठांतु स्वागत चित्रापुर सारस्वत समाज बांधव मेळो चित्रापुर सारस्वत समाज बांधव मेळो भक्तीने करताचे स्वागत भक्तीने करताचे स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमी तीर्थांक स्वागत श्रीकाशी मठ संस्थानाचे श्रीकाशी मठ संस्थानाचे पीठाधीशांक स्वागत पीठाधीशांक स्वागत परम पवन स्वामी सुधींद्र तीर्थांगल परम पवन स्वामी सुधींद्र तीर्थांगल प्रिय शिष्यांक स्वागत प्रिय शिष्यांक स्वागत श्री व्यास रघुपतिले परम भक्तांक श्री व्यास रघुपतिले परम भक्तांक भक्तीने करताची स्वागत भक्तीने करताची स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमींद्र तीर्थांक स्वागत परम पवित्र है कार्तिक मासांतो परम पवित्र है कार्तिक मासांतो प्रबोधोत्सवाचे शुभ कालांतो प्रबोधोत्सवाचे शुभ कालांतो भक्तीने करताचे स्वागत भक्तीने करताचे स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमींद्र तीर्थांक स्वागत स्वागत शुभ स्वागत स्वामी संयमींद्र तीर्थांक स्वागत संयमींद्र तीर्थांक स्वागत स्वामी संयमींद्र तीर्थांक स्वागत हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ
समाधानी समर्थ अमृतहस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृतहस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता तस्मिन्नदन्तसर्वासिकव्यम् यो वेदादोत्सरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेनस्य परस्य महेश्वरः। ओम श्री शिष्याग्र्यं स्वानन्दान् बुद्धिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। प्रतिपंता बँगलोर मठा येवंच मेरी आमकां एक खुशीची आमगेले परम गुरूंगेले एक स्थान तांचे खातीर हो मठ निर्माण जालेलो। प्रायः आमगेले समाधी मठ आसता ती गोकर्ण, शिराली, मंगळूर, मल्लापूर, कार्ला ही समाधी घेतील मठ तशी स्थानारी आनी आमगेले गुरूनी परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी हांगा मस्त अनुष्ठान केलेलें म्हणून आमकां मागीर अगूर अगूर कळ्ळें, प्रश्न मार्गारी कळ्ळें विलक्षण है। सो हांगा एक उपासन करूंक बरो अवकाश मेळटा आनी समाजी सुसंस्कृत बरे कार्य हांगा आयोजीत जाता ती कार्यक्रम मठाची भरपूर सेवा करता ती। सो एक मनाची प्रसन्नता आसताची। ह्या पण एक एडिशनल आमकां थोडे दिवस पयलींच कळ्ळें। आमकां गोतूच आशिल्लें काशी मठाधीशांगेर चातुर्मास ह्या पंत बँगलोरच आसा इत्यादी म्हणून जायना। फुडें शोभा यात्रा जाल्ली वय की ना 6 PM to 6 AM शोभा यात्रा आशिल्ली। 10,000 people had gathered there। मंत्राक्षर जाय पुण्य हांगा मुखार्थान वतना तुमी फलसमर्पणान केल्लें सकाळी मागीर संचारार आसता तेची परिव्रजन मठाधिपती म्हळ्यार सुद्दां एक कडबोश्ट आसना समाजान जागृती हाडका मस्त कार्य आसता। सो प्रस्थान कोर नासतली म्हूण लेखलें जाल्यार एक थोडे दिवस पयलीं आमकां कळ्ळें वापस हांगा येवचें आसा ती आनी आमी आसता ती म्हण हय तावडे आमकां मस्त इच्छा जाली इनवायट करपाची। कलमेरी आमचे खातीर इतलो बरो वेवस्था जालेली दिल्ली असो आनी ह्या वर्स एक व्हड कार्यक्रम जालेलो सारस्वत संमेलन म्हणून थंय 3 दिवसांचो कार्यक्रम व्यासाश्रम हरिद्वार पवित्र क्षेत्र जाल्यार थंयच्या लोकांनी 2-3 फावटी येवन सांगलें आमगे स्वाम्यांनी सांगल्या ते आनी 3 दिवस रावका थंय ते वर्धंतीचे एक उत्सव आसा म्हणून आमी लेखलें 6 दिवस रावचें कार्यक्रम स्वाम्यांक सगळें थंय अटेंड करपा पडटा आमी थंय वचल्यार आनी एक लक्ष दिवंक पडटा न्हय अयो देवा आसो जाल्यार तांणी 2 फावटी येवन आग्रह करना पडन वचूनी जाल्यार इतलो घोमट जालो तो कार्यक्रम खुशी जालो आमकां। सो आमकां मस्त इच्छा आशिल्ली हांगा सान मोठो बट एक फावट पूण येवंका संयमिंदतीचो स्वाम्यांनी म्हणून तर आज तुमगेले गलके अहोभाग्य अशें एक पवित्र दिवसारी स्वाम्यांक हांगा येवचें जालें। वस्तुतः आमकां मेळचें आशिल्लें आमकां उलोवचें आशिल्लें इन्सिडेंटल तुमकां एक दर्शनय मेळ्ळें। सो घोमटे कोन कोरया
मस्तकले उल्लोंचना स्वाम्यांक आतां दुसरो कार्यक्रम आसा ती वच्चे आसा जाल्यार आमकां एक खुशी जालेली आमी व्यक्त केले. समाजान तूं हाजी मस्त गरज आसा. सारस्वत समाज म्हणटा ती व्हड समाज. उत्तर प्रांतांतल्यान येता ती सारस्वत लोक. तांकां लिंगोत्त सुद्दां आसना, संस्कार सुद्दां मस्त कमी. मठ आनी स्वामी मक्कल म्हूण गोतना. जाल्यार अशी खंय संमेलन जाता तिथं तांकां एक आश्वासन मेळटा संघटीत अशें समाज आनी आमी हाजे भाग घेवंक इत्यादी म्हणून. सो ताजो एक लाभ जाता म्हणून आमी हे सगळे कार्यक्रम करतात. हें एक पर्सनल विजीट म्हणून येता, इन्विटेशन आशिल्लें. मस्त पयलें 2006 आसतलें एक जागरण सूर जालेलें, गुरूंगेलो अनुग्रह मेळूंक मस्त एक्सायटमेंट आशिल्लें. त्या हातूंत कोणे सिनियरांक मेळकाकले सांगका म्हणून तशी एक इच्छा आशिल्ली. काशी मठा स्वामी वर्तमान मठाधीशांगेल गुरू हांगा आशिल्ले मठांत. मठाचें आसतना व्हड संस्था कलेनजाकले चलता आसता. सो त्या एक परिस्थितीन तूं स्वाम्यांक सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेल्ली इच्छा कोणाक मेळचें नाशिल्ली, मेळनाशिल्ली ती. तशी भेट जालेली जाल्यार प्राय तेन्ना काम म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार आमगेलो आग्रह वचूली मेळूंक. इतलो आमचो सत्संग जालो कलें तांगेले कुडान तुमची अरेंज करून आमकां मस्त ताजें उगडास तशें एक गांभीर्य तांगेलें आनी एक जमे हुए म्हणटात न्ही, हे अनुभव सिद्ध जावन आशिल्ले. तें एक खुशीचो एक आमकां उगडास आसा. आतां ह्या पंथा तशीची स्वाम्यान हांगा आयिल्ली ती निश्चित रुपेण समाजांतली एक जागृती जावंक ती जातली म्हणून आमकां विश्वास आसा. विचित्र परिस्थिती पळयात ती तुमी कलकल जाता इज्रायल खंय हांगा खंय थंय खंय एक जाता न्हय तें एक पयलीं विक्रमचें जाता आनी मागीर डप्प जाता. सो तशी ते दुश्ट शक्ती आसा ती कल्ले एक विघटनात्मक ते आपणालें एक प्रकट करता आसा ती विद्रोह. तातूंत वैयक्तीक असो सामाजीक आमगेले एक संघटन आनी उपासना त्या बलाचे मस्त गरज आसा. हिंदू समाजाक सुरक्षीत दवरका कले बरें जावंक मुखार जाताची निश्चित जाता. बट आमगेलें तातूंत योगदान आसा. म्हणूच अशी खंयचेय एक मेळचें आनी एक संदी मेळ्ळ्यार भोव बरें म्हूण आमी लागतात. आनी तुमगेलें एक निमंत्रण दिलेलें स्विकार करून आयिल्ल्याक धन्य तुमी आनी आमकांय मस्त खुशी. मस्त कले उलोवचना आशिर्वचना नाका म्हणलेलें वेळ ना म्हणून स्वाम्यांनी. बट तूं उलयना फुडें एक दोन शब्द उलयतली म्हूण सांगल्या. सो आमी मायकय दिता ती गोमठेकोन करया. प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीन स्वागत करतात. आतां चित्रापूर पडा स्वाम्यान सांगीन की तांकां म्हणल्यार बारी बेंगलोर म्हळ्यार प्रिती आमकां आयजली तशीच आमगेले शिश्यवर्ग कित्याक आमगेले विशेष जावन न्हू आमगेलो विद्याभ्यास जालोलो अंबलमेडान जालोलो आसच्या पुरो हरिद्वारान थोडेची मस्त म्हळ्यार आमगेले वेदांताक म्हळ्यार आमगेले सनातन धर्म म्हळ्यार कशी म्हळ्यार सर्वे धर्म सती एकड जाल्यार ताका सनातन धर्म फिलॉसफी ज्योतिश हें पुरा वट्ट जाल्यार तातूंत आमगेले स्वाम्यांनी आमगेले वेदांत शिकूंक एक चांग हांगा कित्याक म्हळ्यार एक शिकूंक एक चांग एक जाग आसा टिचर्स मेळटा ती. आतां काशीन जाल्यार उण जाल्ल्यान ती मस्त उण जाल्ल्यान ती काशीन तुल्यानय सांगीन आमगेली तर्क इत्यादी शिकूंक जाल्यार आतां तांणी बेंगलोरा पेटयत आसा ती म्हळ्यार तितून आसा ती विद्वांस. तशी आमगेल्या स्वाम्यांनी आमकां हांगा पेटोवन दिलेलो बेंगलोरांत. आमी एक 3 वर्सां जाल्यार की एक 2 म्हयने उण आसच्या पुरो 3 वर्सां जाल्यार की हांगा आसी आमगेले एक कितें म्हळ्यार मस्त एक आमगेले जिवमानान तूं गोल्डन इयर म्हूण सांगल्यार तें एज्युकेशन कोणाकच कित्याक म्हळ्यार केदनाय उडगास आसूचें मात्र न्हय केदनाय जबाबदार ना ती रेस्पॉन्सिबिलिटी
सुख संतोष कसं नाही ना चेरडू असता ती घरांत तांकां कसली जबाबदारी आसल्या कशी आनायत करता आम्मा कशी करता कसं नाही पण ना ती बापू साहेब कसं नाही करता आणि शिकल्या मात्र बरं शिकचे खेळचे हे दोन्ही काम तशी मनशाक एक विशेष सुग सुच मला गोल्डन पिरियड मला एज्युकेशन जाल्यार हायस्ट वैराग सांगचे जेरडू वांग न्ही ते वेळेर तांकां जबाबदार नासच्या पुरो आम्मा सांगता आन सांगता कितले शिकल्या रे सी करे कितें एक चांग एक वेळो म्हळ्यार एज्युकेशन आमगेले विशेष जाम एक विद्याभ्यास जालो जाग ह्यो प्रतिवर्ष म्हळ्यार हांगा येतात आमगेले मठान मात्र नाही स्पश्ट आमी सांगता ती व्हड सिटी आसच्या पुरो मस्त वाईट सांगा मस्त चांगे आस हांगा म्हण नाही बॉम्बे जाल्यार आमगेले समाज आमी पळयतात कितें म्हळ्यार धार्मीक विशयांत मस्त लोक गांवांत आसुल्ल्या पशी आतां मंगळूर आसच्या पुरो नाल्यार केरळ आसच्या पुरो आमी पळयता आसतात ताच्या पशी विशेष धार्मीक विशयांत बॉम्बेन तुय जाव्यात बेंगळुरान तुय जाव्यात समाज धार्मीक विशयां मुखार आसा धर्म जाम काम हे निज स्थिती दुसऱ्यांक सकल करता ती तो वरतू न्हय निज स्थिती ते खंयचेय आसच्या पुरो आमी हांगा अयंगारांक पळयल्या ती नोट करता ती तांणी जाल्यार तशी आसा ती ते एक चांगा लक्षण बेंगळूर आमी म्हळ्यार बेंगळुरांत आमी हें सांगीन न्हय आमकां जाल्यार प्रीती विशेष तशी हांगा हे वर्सा चातुर्मास आमगेलो केदनाय कशी म्हळ्यार 10 वर्षां चातुर्मास जावन वता बेंगळूर आमगेले सुरवेक आमगेलो मोठ जालो 1986 स्वाम्यान प्रतिश्ठ केल्या देव खंयच्यो म्हळ्यार पार्थसारथी खंय नातील देव बोट्टान मेजूचे तसं आमगेले सगळे भारतांत केरळांत एक आरणमुळा म्हण आसा एक गांव थंय पार्थसारथी सगळ्यांची ओणम म्हूण प्रसिद्ध केरळांत विंगड खंयचे गोश्टी ना थंय एक विशू एक ओणम ते ओणमाक विशेष जमचे म्हळ्यार वळ्ळ सद्या वळ्ळ म्हळ्यार कंट्री बोट तुमी गेला ते येस मू ते पुरा बोमताय मू ते अंतू भितरी टुरिस्ट येयल्यार केरळांत बोट ती हाजी हाऊस बोट पुढे केले हाऊस बोट म्हळ्यार केरळाक कसन म्हळ्यार ते ओरिजिनली सांगू गेल्यार एक गांवांत आनी एक गांवांत सामान व्हरचें आसले बोट तो आतां तो हाऊस बोट जाम तातूंत 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार पुरा जाल्या ओरिजिनली आमगेले सनप्रायर जाल्यार एक गांवांत आनी एक गांवांत सांते सामान व्हरचें ताच्यान आमी पळयल्या आज ते व्हड ते व्हडला सद्या ते हाऊस बोटांत संब्रादन जमचें म्हूण आसा तांकां ओणमाक आनी व्हड ते वळंगळी ते बोट रेस म्हूण आसा पळय ते आमचे जाम थंय एक पार्थसारथी आसा एक चेन्नईंत आसा एक आरणमुळा हांगा खंय तुगेले वायनाड की खंयची एक डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार बोट्टान मेजूचे कडेन आमगेले देव आसूचे फुडें थोडे देव पार्थसारथी कित्याक तो देवाक कृष्णान केदनाय देवाल अवतारां पैकी 2 प्रकाराचेर अवतार एक शत्रु निग्रह आनी एक ज्ञान प्रदान एक नाल्यार ज्ञान मात्र आसतना आतां रामावतार शत्रु निग्रह मात्र अभय प्रदान आसा न्हय म्हूण सांगीन न्हय जे ज्ञान उणें जाल्यार कृष्णाल अवतारां पैकी ज्ञानय आसा शत्रु निग्रह आसा हांगा कशी केलें नर म्हळ्यार कुलाक म्हळ्यार आमकां इंद्राम सुजाम नाशिल्ले अर्जुना गोत ना म्हूण न्हय आमगेल खातीर उपदेश दिलो देव तो विशेष जावन कृष्ण परमात्मा तागेल देवा प्रतिश्ठी केलेली तेंजाल्ले मागीर 93 स्वाम्याल चातुर्मास जालो सुरवेक मागीर 2003 ते वेळेर आमगेले स्वाम्या मेळका तांणी आमगेले सांगलां फुडें स्वाम्यान ते वेळेर कोणाक मेळ्ळा ती
मला परिस्थिती तशी आशिल्ली. तशी मागीर स्वाम्यांक मेळकाची जी म्हूण तान गेल्या चिके हट गेल्या आमकां मेळका तांणी आमगेली हरिद्वारा दवरून सांगिन. मागीर स्वाम्या मेळ्ळेले ते वेळेर म्हणल्यार तशी मागीर 2003 जालें. मागीर 2013 सुरवे आमगेले देवान सिंहासनार बसयले. नंतर 2013 12 चातुर्मास जाला हरिद्वारांत. मागीर गांवांत तूं म्हणल्यार हांगा मागीर 2023 अशी 10 वर्षांनी चातुर्मास आमगेलो. तशी हे वर्सा जाल्यार चातुर्मास भारी वैभवान जाला. आमी लेखिल्ल्या पशी जनपदांनी मस्त भाग घेतला. कित्याक आतां धार्मीक अवबोधन धर्मपिठा सुचयत्याक तांगेल संप्रदायू तांगेल आचारू तांगेल विचार मलगड्यान दुखून धरून हाडलो तो प्रचार कोर सांगचे खातीर आनी शिश्यवर्गाल करान कोरोमचे खातीर एक मठाची होडी आसती म्हणल्यार आतां आमकां 40 मोठीं आसा म्हणल्यार सांगिल्यार आसच्या पुरते फाम्यांनी डेवलप ती न्हय. शिष्यवर्गाची मठाची होडी आसती. ते शिष्यवर्गाल करान धर्म कोरोमचे ते धर्मपीठाधीशवालान कर्तव्य रेस्पॉन्सिबिलिटी समची फूड आमगेल संप्रदायांत आमकां वेळ घेता जाल्यार आमगेल संप्रदायांत कितें फुडें ऋषी परंपरा म्हण आशिल्ली. ऋषी परंपरा कितें ते ऋषीश्वरा अधीन कितलकी शिष्यवर्ग तेगेले आनी ते धर्म प्रचारू तोच एक ऋषीश्वरू एक रायाक कुलगुरू अथवा वसिष्ठ सगळेची सूर्यवंशाक ताका धर्म करचे आनी कोरोमचे खंयचे रायाक कसलेच संशय येयल्यार ताका धूर करचे आनी त्या राजाक अभय दिवचे. ते ऋषीश्वरान आशिल्ले. मागीर काळांतरान बुद्धिस्ट येयले ती नास्तिकवादू ते लामा म्हूण केले तांणी तांगे अंडर उतलेची तेंची शंकराचार्यांनी घेवन मागीर 4 मठ म्हूण केले. कित्या तागेले काला दुखून सम सांगल्यार धर्म हे कसले मठ परंपरा म्हणले. ते शिष्य वर्ग तांगेल करान धर्म कोरोमचे तांगेन कर्तव्य. फेरी अशी सांगचे ना स्वाम्याक मस्त त्रास जाता वय ना म्हणून मी सांगना ती जाल्यार स्वाम्यान आसूचे कशाक तांगेन रेस्पॉन्सिबिलिटी कसली त्या शिष्य वर्गाल करान अनुग्रह करचे आनी तांगेल करान धर्म कोरोमचे. धर्म मार्गान चुकून चुकल्यार ते आडोमचे. भारत स्वातंत्र्य जमचे फुडें कशी आशिल्ले म्हळ्यार खंयचे शिष्य वर्गांनी धर्म मार्गान चुकून चुकल जाल्यार तांगेल संप्रदायान चुकून चुकल जाल्यार ताका शिक्षा दिवचे आशिल्लें स्थान. आज आमी पुरा स्वतंत्र खंयचे स्वतंत्र म्हूण आमकां काय कळना. आमगेल धर्मा मात्र स्वतंत्र. हिंदू आमी सांगता सनातन धर्म नाही ती आंबळया तांगेल धर्मान तूं कसले चूक केल्यार तांकां शिक्षा आसा. क्रिश्चियन साक आसा. आमगेल स्वाम्यान मस्त मन केलें आमी धर्म मठाधीशान पुराय एकड जामगाम ते वेळेर व्हड आशिल्ले कांजी कामाकोडीचे चंद्रशेखर सरस्वती तांणी मस्त मन केलें. स्वाम्यांनी ताका सपोर्ट केलें जाल्यार व्हरले आनी कोणेय ताका जाम काजेन रेस्पॉन्स करनी. कित्या आमगेल धर्माचे मार्ग चलोवचे खातीर आमगेल धर्म मार्गान दुखून चुकून रपच्या खातीर आज पळया जातीवाद ना म्हूण सांगता ती हायेस्ट जातीवाद सुचात पुढे पशी पळया केद्दान पळयल्यार जाती सेन्सस खंय नातीन कोणाक जांदू आशिल्ले ब्राह्मणांक ते खंयचे आसच्या पुरो उत्तर भारत आसच्या पुरो दक्षिण भारताचे आसच्या पुरो असो आमी विशयांतर उलयले न्हय.
धर्म खातीर ते खातीर धर्मावबोधनम बेंगलोरचे आनी तेज खातीर 10 वर्षी निमगोचे आमी जाल्यार ते वेळेर आमगेले मठाचे जी आमी येयलेले वेळेर तांणी सांगिल्लें कितें म्हळ्यार आतां आमकां 40 वर्सांनी 4 चातुर्मास जालो 93, 2003, 13, 23 आमी सांगिना येयलेले वेळेर हे खातीर न्हय आमगेलो समाज व्हड आसा बेंगलोरान आज कोणेय बॉम्बे वचका म्हळ्यार आमगेल्या समाजाची कितें दूर जातात कळ्ळें दिल्ली वचका अयो कोण वचचे दिल्ली खंय नासिका वचका बॉम्बे देखून कितें ते ना जाल्यार दिल्ली न्ही वचुका हरिद्वारा वचुका आनी सांगल्यार वचूं रबका काम मेळटा म्हळ्यार शेक वचें खंय दुबय वचका जाल्यार कांय तंत्र ना ते भारी थंडी पा अमेरिका वच जाल्यार थंय कांय भारी खंयचे एक्स्ट्रीम वेदर न्ही कांय न्ही पा थंय थंय आयस पडटा खंय हांव कांय गोत ना मायनस वता खंय थंय तंत्र ना आमकां बेंगलोरान तूं हांगा जायत बेंगलोरा आयच म्हळ्यार भारी खुशीची कारण कितें लागीं जाता जाल्यार हायस्ट इंडियान तूं आतां पोल्युशन असेल गांव म्हळ्यार फर्स्ट दिल्ली सेकंड बेंगलोर खंय आमी सांगचें न्हय पेपरार वाचीन ना तांणी सांगलें हेज्यान असो आमी सांगिल्लें तत्व आमगेलो समाज मस्त आसा ती तातूंत यंग जनरेशन म्हूण सांगपा जाता मस्त आसा ती तांणी धर्मान गा आमगेली वाट मलगड्यान घान दिलेली वाट चुक्कू ना येन पिदरो यांदी सांगता ती मनुस्मृती ग्रंथ मनुस्मृती सगळं बापसू कशी चल्ल्या की तशीच पुत्ताणे चोलका नात्राणे चोलका ते मार्गांतल्यान वचका ते कर्तव्य कोरका जाल्यार न्हय जाल्यार ते खातीर धर्मपीठ आमी सांगिना आमगेल्या तूं आतां क्रिश्चन आसा फादर म्हूण आसा ती नाल्यार ती नन्स म्हूण आसा ती उदाहरण सांगता ती तांगेले ते धर्म प्रचारा खातीर तांणी आसचें आमगेले धर्मान ते ना जाल्यार आस आमगेल्या समाजांतूच कशी म्हळ्यार स्वामी एक सांगताले मागीर ते प्रचार करचे तांगेले कोण यजमान वर्ग आसा की तांगेले घरान वैदिकांनी बडमम्मांनी आज ते चुकलें आज वैदीकपण जाल्यार ए प्रोफेशन आमी सांगताय जाल्यार फर्स्ट सांगताय जाल्यार सांगचे आना जमी जाल्यार दिसता व्यापार तो बाई समज सांगल्यार देवाल सेवा करची न्हय हे आमगेले आसीन ना जाल्यार तवळे स्वाम्यांनी त्या ते गांवांत वचून प्रत्येक ते गांवांत वचून तांगेले शिश्य वर्गांक अनुग्रह करून तांगेले धर्म मार्गार हाडचें काम कर्तव्य तशी हांगा व्हड नगरी आज म्हळ्यार कितल्यो व्हड्यो जाल्ल्या की म्हळ्यार बेंगलोर आमी जाल्यार प्लॅन्ड सिटी न्हय एकीची म्हळ्यार बेंगलोर आमी चूक सांगताय न्हय आमकां पळया तुमी कितले व्हड व्हड जाल्ल्या रोड न्ही पळयल्यार तितले सान रोड पॉकेट रोडा म्हण की आसता आनी आमी खंयीय पळयन इंडियान तूं आसच्या पुरो गांवां सनसनाची दिल्लींत आसा जाल्यार दिल्ली पयशे चड कितें म्हळ्यार रोडारी घर म्हणूच म्हळ्यार बेंगलोरान आनी खंयीय ना आतां पळया एक बिल्डींग बांदिता तागेन रूम आजे घर आसता पळय तागेलें सामान दवरचें फुटपाथार ताणें एक शेड घाल तातूंत बांदिता खंयीय आज आयचे दीस आमी पळयन खंयचे सिटींत हांगास असो म्हळ्यार अर्थ वाडलेले गांव अर्थ म्हळ्यार आमकां सांगलें 2000 नंतर म्हूण सांगता 97 इतिहास म्हळ्यार IT बूम शूर जाल्या नंतर वाडलेली सिटी आमगेले समाज मस्त आसा ती ते खातीर आमी जाल्यार दिमचे आमगेल्या समाजान धर्मान चोलका मस्त वैभवान म्हळ्यार मस्त जाणांनी पार्टिसिपेशन अशी न्हय प्रितीन धर्मान आतां खंयचे एक नमस्कार करका नाल्यार एक प्रदक्षिण घालका आमलेक चिपन ना न्हय 500-600 उण ना म्हळ्यार समज सांगू गेल्यार बेंगलोर नगरीन ते उणेच म्हळ्यार आमकां जाल्यार जागो ना
देवान कसं केची सुदारसिल्या प्रदक्षिण आमी सांगिना देवा प्रतिष्ठा केली पेर प्रदक्षिण जे आमकां 10 लक्ष निकेदान की जाला आनी कशी म्हूण एकल्यानच जागो ना एकल्या मातशी एकल्यान प्रदक्षिण काडटा आमी सांगिना गायत्री जोप ब्राह्मण मेला तांगेले ब्राह्मण वोर काजले ब्राह्मण म्हूण सांगका जाले गायत्री उपासन आमी सांगिना अक्षर संगीन जे आमकां अक्षर लक्ष कित्याक म्हळ्यार खंयच्यो मंत्रो आसच्या पुरो ते मंत्राचें लक्ष केलें जाल्यार सिद्धी जाता ताका लक्षण आसाय अशी आमी म्हणी गुंडायल्यार जायना तशी 24 लक्ष की 30 की 40 लक्ष म्हळ्यार 4 म्हयने धर्मान कोरका नमस्कार तशीच कित्या एक यज्ञ करच्या पुरो तो बडममान करचें फल आसा यजमानाक आसा एक फल मेळका जाल्यार यजमानान मार्क आसा काला मार्क आसा देशा मार्क आसा पुरोहितान मार्क आसा द्रव्याचे 20 मार्क दवर जाल्यार आमी केल्यार आमगेल आत्माक उद्धार करता जाल्यार आमी उद्धार करता दुसऱ्यान करूं जायना ते खातीर ह्या वेळेर मस्त हवन इतिहासाक जाल्ले आज म्हणल्यार उत्तम द्वादश एक दिवस पांय आमी साकणी भायर सोरका हांगा दुखून मद्रासाक फेर येयली आमकां काय जाल्यार ना म्हूण सांगूं जायना इत्याक म्हळ्यार आतां आमकां जावन मध्यान आपूज जावन मागीर सांज वेळेचे आज शुक्रारली पारायण चेड आसा पुरा जावन देवा वापास पेली उत्तान आपूज जावन आमेल्यार एकू दिवस आमगेले देवान भायर येवन पुजा करचें कृष्णान रात्रीचे शिराब्दी पुजा सांगतात तुळशी पुजा ते आसा अष्टावधान एकू दिवसा करचें आमगेले मठान वर्साक एकू दिवस अष्टावधान ते आयचे दिसाक तशी वेळ आसा हे सगळें जाम आमकां जाम काय जाल्यार जायत आमकां ना म्हूण सांगू दिसनी ती आमकां लागीं आसा अशें चैतन्य येयलो आमगेले शिरूर अरे कश्ट जाता जाल्यार मस्त घेवन बसूनच आमकां येतात आमी हे थोडे घडी म्हळ्यार मस्त प्रोग्राम न्ही कोरून न्ही आतां जाल्ले आहा कळ्ळें तशें आमी थोडे घडी रे मस्त वेळ ना कितें आमकां पामका म्हण वापास पूज्य आसा लागींच इत्याक म्हळ्यार आमकां दिसता काशी मठ आनी चित्रापुरा उतले लागीं आसूचे म्हळ्यार हांगाची आनी खंय ना आनी हांगा म्हूण न्हय आतां गोकर मोटर्सच्या पुरो लागीं आसा खंय ना उतले लागीं म्हळ्यार आमी केन्नाय वॉकिंगा वचचे आसा आतां चातुर्मास अभ्यास जाल्यार वेळ ना 2 म्हयने हे म्हणटा 3 म्हयने पुराय शिरान वचें नित्य वॉकिंग कोर अशें नदराच्यान वचें नित्य वतानी तशी लागीं आशिल्लें म्हळ्यार एक फेरलोंग समज सांगल्यार एक फेरलोंग तशी हांगा विशेश जाम प्रितीन आमकां येमकां तशी आतां येव न्हू प्रितीन स्वागत केलें संतोश जमचें तशें केलें देवान परमात्मान व्यास रघुपतीन तातूंत विशेश जावन आमगेल्या स्वाम्यांनी कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या स्वाम्यांनी आमगेलो समाज वाडोवन हाडले न्हू इतलेंच आमगेल्या स्वाम्यांनी मलगड स्वाम्यांनी केल्या जाल्यार आनीकय कित्याक सांगल्यार आज यात्रा सौकर्य चोवन फुडें उतले यात्रा ना कार न्ही एक 1914 जुनी कार आसूची म्हळ्यार एक घर खंय आसच्या बरो एक गांवांत ट्रेन सौकर्य खंय आसा मलगड स्वाम्यान त्याग केलेलो तो विंगड त्याग तो त्याग आमी खंडीत करनी कारंडना उद्दाना कसं ना आमगेल्या स्वाम्यांनी कितें केलें प्रति गांवां वचून प्रति प्रीती देव न्हू समाजाक प्रीती देव न्हू स्वाम्यान कर्तव्य स्वाम्यांनी कितले कश्ट जाल्यार सौख्य ना स्वाम्याक आमगेले ताविळ जाल्यार देवा पुजी सोणी प्रितीन कोण येयल्यार स्ವಂತ दुःख अनुभविसिता ते जाल्यार कोणाक दाखोवन देवनतीन प्रसाद दिला 2003 तूची तितूल टेन्शन आसा स्वामी जाल्यार एक पुत्ताक बेंगलोरच्यानी कोणाक एक पुत्ताक वतना स्वामी टेन्शनार आसा ती दाखोवन घेयनी तशी प्रीती देव न्हू समाज वाडोवन हाडलें विशेष प्रीती दिवका स्वाम्यांनी सांगचे आमी एकल्यान प्रीती दिवचे रे तुमी व्हड समाज तुमी इतले जाणां आमकां प्रीती करता ती ह्यो गूण व्हड गूण आतां देव एकलो रुची देवाचेर सर्वे प्रीती करना हांवें
देवानी ती करचे अनुग्रह करचे तागेले देव आमकां अनुभूती जमचे देव काय आमकां प्रत्यक्ष आमकां आमोन ना यम यम प्रबद्यन्ते कशी कशी देवाक आमी आराधन करताय की ते प्रकाराचेर देवान आमकां अनुग्रह करचे तागेले अनुभूती देव केदनाय कशी मला अनुभूती रुपारी मेळटा ती वेळी देवाला अनुग्रह होवची म्हूण सांगता ते खंयचेय शास्त्र जाल्यार आमगेलो सनातन धर्म देव अनुभूती एकू देव स्वाम्यांनी तशीच एक जाल्यार इतले व्हड समाजाक प्रिती देव न्हू समाज वाडोवनले ते स्वाम्याल विशेष अनुग्रह आमगेल्या समाजाक तंतूय आज आतां प्रितीन तुमी स्वागत केल्या तुमकां काय जाल्यार देवान अनुग्रह करका तशीच देव धर्म म्हूण प्रिती दवरून चलची तशीच देव धर्म सांगचे त्या स्थानाचेर प्रिती विश्वास दवरून चलची तशी देवान अनुग्रह करका म्हूण पुनः व्यासरूपती दर्शन माली तशी आमगेल्या स्वाम्याल महाचैतन्यांकडे प्रार्थना करून बेताती गुरु तोरुवदारियली हरि दर्शन खचिता गुरु तोरुवदारियली हरि दर्शन खचिता गुरु चरण के शरणादोಡೆ हरि करुणೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु चरण के शरणादोಡೆ हरि करुणೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ